ठाणे डेंगुल्ली पंचायत वाठारांतल्या तेम वाड्यार वचपी रस्तो सामको पिड्ड्यार जाल्लो। तो रस्तो बेगीनाच सारको करचो अशी मागणी तेम वाड्या वयले लोक करताले। तेम वाड्या वयल्या लोकांचे शुक्रारा दीस मागणे पुराय जाले। भौशीक बांदकाम खात्यांतल्यान तेम वाड्या वयलो हो रस्तो नूतनीकरण करपाच्या कामाचे उक्तावण शुक्रारा थळावो पंच वांगडी आनी थळावो जिल्हा पंचायत वांगड्याच्या हस्तुकी उक्तावण केलें। आज आमच्या गावाचो डिमांड आसलो म्हाज्या कडेन की आमचो रोड करून दिवपाक मेळटा ते मॉडल रोड करून दिवपाचो म्हणून अशें एक डिमांड आसलो तो आयज त्या रोडाक म्हणजे प्रारंभ जालो म्हणजे आयज इनोग्रेशन रोडाचें जाल्लें आनी आयज हे रोडाचे जे श्रेय वयता म्हणजे आयज कामाक सुरवात करता ते आयज साहेबाक आनी आमच्या बाबाक वयता ईश्वरीत राणे आनी प्रताप सिंगांनी कारण की जे कितें जालां डेवलपमेंट ते तेंच्याच थ्रू जालां। आयज म्हाजी 2-3 गांवांत अशीं कामां जाल्यां आयज म्हाका एक वर्स जालें पंच जाल्यार एक 2-3 डेवलपमेंटाची कामां जाल्यां पूण सगळीं आयज जाल्यां ती तेंच्या थ्रू जाल्यां कित्याक तेंचे जे डेवलपमेंटाचे श्रेय वयता सगळें तेंकां वयता। सुमार 14 कोटी रुपया खर्च करून आमदाराच्या सहकार्यान ह्या रस्त्याच्या कामांक सुरवात जाल्या। हो रस्तो जावचो म्हूण पंच वांगडी सत्यवान गांवकारान खूब प्रयत्न केल्यात अशें जिल्हा पंचायत वांगडी फटी गांवकारान सांगलें। हांगा ते म्हणटा थंय तेंची रस्त्याची खूब वर्सांची तेंची मागणी आसली। आमच्या प्रताप सिंग आनी आमच्या भागाचे आमदार हांच्या सहकार्यान आनी विश्वजीत राणे आरोग्य मंत्री यांच्या सहकार्यान ह्यो रस्तो आतां 14 लाखाचो मंजूर जाल्लो आसा आनी आतांच आमी कामाक सुरवात केलेली आसा। विकासाचे दृश्टीन पळयलें जाल्यार आमचे ह्या भागाचे आमदार बरे सक्रीय आसा आनी तेंच्यांनी खरें जाल्यार आमच्या गांवांनी बारीक बारीक रस्ते आहा ते करपाक पयलीं सहकार्य करूंक जाय आनी त्या माध्यमाच्यान लोकांचो विकास जातलो। आज प्रत्येका कडेन गाडी घोडे म्हणटा प्रत्येका भुरग्या कडेन आसा आनी त्या खातीर रस्त्याची गरज आसा आनी ती रस्त्याची गरज आयज आमच्या हांगासले पंच जे आहा सत्यवान गांवकार हेंनी बरें सहकार्य केल्लें आनी बरो खटपट घेवन हांगा आज सुरू जाता। त्या खातीर हांव सगळ्या हांगासल्या ग्रामस्थांक आनी सगळ्या हांगासल्या लोकांक सहकार्य कॉन्ट्रॅक्टर सहकार्य करचें मागचें आनी ज्यो तुमच्यो समस्या कितें आहा त्यो पंचा कडेन मागच्यो।